नमस्कार. हांव सुचित्रा यश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनींत प्रसार जेवचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाक तुमक सर्वांक स्वागत. माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगांतू दोन नमने साधन आस, ते हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर. हार्डवेअर म्हळ्यार आमकां दोळ्याक पळोवचा मेळचे अప్పుడు जेवतसलेक उपकरण. त्याची सॉफ्टवेअर म्हळ्यार दोळ्या दिसनाशे असचे आणि अప్పుడు नतिले तसलेक तंत्रज्ञान. सॉफ्टवेअरांतू समस्या येतना हार्डवेअराचे काम रपता. तशीची आमगेले मानव शरीर रचना क्रम पळयल्यार आमगेले देह या शरीर ताका आमी हार्डवेअर म्हणत, तशीची आमगेले मन ताका आमी सॉफ्टवेअर म्हणत. मनांतू कसले समस्या आयल्यार आमगेल शरीरान करतसल काम उणी जाता या ताजे क्षमताय उणी जाता. आज आमी आरोग्य भाग्याचे 25वे उपाख्यान म्हळ्यार 25th एपिसोडाक येवन पावल्यांचे. आज आमी चयन केलेले विषय मन मंदिर, द एबरेशन्स ऑफ द माइंड. ह्या विशयार माहिती दिवच्याक आज आमगेल मध्ये आसाची उडपाचे प्रसिद्ध आणि वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सज्ञ डॉक्टर श्रीपती एम भट हानी. डॉक्टर मामा तुमकांच्या उपाख्यानात स्वागत. डॉक्टर श्रीपती एम भट हानी बेळ्ळारीचे गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेजांतू MBBS, बेंगळूरचे निमान्सांतू DPM, DNB आणि MD इन सायकॅट्री कोर्नो, मणिपालचे KMCंतू कस्तुरबा मेडिकल कॉलेजांतू डिपार्टमेंट ऑफ सायकॅट्रींतू प्रोफेसर आणि HOD जावन निवृत्त जावन आसाची. प्रस्तुत तांणी उडपाचे मित्रा हॉस्पिटलांतू कन्सल्टंट सायकॅट्रिस्ट जावन तांगेली सेव दिता आसाची. डॉक्टर मामा, அடுத்த आमी ऑक्टोबर 10 तारीखेक आमी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे म्हळ्यार विश्व मनोरोग आरोग्य मनाचे आरोग्याचे विशयार एक आचरण केले आमकां गोतशील विषय. तशें आसतना म्हाका कसो एक डाऊट कसो म्हळ्यार या मेंटल हेल्थ म्हणटना या मेंटल हेल्थ म्हळ्यार कसं मेंटल हेल्थ म्हळ्यार आमगेले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन विश्व संस्थे आरोग्य संस्थे आसा तांणी डेफिनेशन दिले प्रकार ते कंप्लीट हेल्थ म्हळ्यार तांचे भितर तांणी मेंटल हेल्थ बी इन्क्लूड केलें कंप्लीट हेल्थांत. तितले न्हय, तांणी एडिशनली आनीक एड केलें कशें म्हळ्यार स्पिरिच्युअल हेल्थ. ते रिसेंट एडिशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन हेल्थाचे एंड इट अप्लायज टू आमगेले मानसिक आरोग्या विशयांत बी ते अप्लाय जाता. ते केवल मनाचे कसले समस्या नाल्यार रोग ना जाले तितले जालना, ते पॉझिटिव्ह हेल्थ बी उरता. म्हळ्यार तांतून एक स्पिरिच्युअल हेल्थ म्हणून एक ऍड केल्लें कारण तें की तांचे भितर मन ते पॉझिटिव्ह जावन तें मन काम करता. तेन्ना मात्र ते परफेक्ट एक म्हणजे करेक्ट मेंटल हेल्थ पॉझिटिव्ह आहे. ओवरऑल हेल्थ पळोवपाक जाल्यार देहाचे मात्र आरोग्य समस्या पावना, मनाचे आरोग्य समस्या म्हणून तुमी म्हणचे. हय हय, कित्याक म्हळ्यार देहाचे आरोग्य सम ना जाल्यार ताजे परिणाम मनार जाता. तशींच मनाचें आरोग्य सम ना जाल्यार ताजे परिणाम देहार जाता. तशें जावन हे दोन तुमी पयलीं सांगिल्ले ते सॉफ्टवेअर हार्डवेअर ते एक नमुने कॉम्प्लिमेंटरी जावन काम करता. तेन्ना मात्र ना टोटल हेल्थ समजता मनशाक. तशें आतां आमी हाजी फुडली उपाख्यानांतू चाइल्ड अँड एडॉलसंट सायकॅट्री म्हळ्यार चेडूवाले आनी युवक म्हळ्यार 15 वर्सां 16 वर्सां ताई आमी युवकाले तांतो पळोवचा मेळटा तसले एक मनोरोग जातल्या आरोग्य समस्या मनाच्या आरोग्य समस्ये विशयारी संपूर्ण माहिती घेतली आसा. तांतू एक चेडूडाक कसं नमनेची पुरा शिक्षण समस्या गी जातल्यार ते एक उलोवची समस्या मस्त पुरा विशय आमी माहिती घेतली आसा. आज आमी आईच्या उपाख्यानांतू या 16 वर्सां नंतरा वयली प्रायाचे चेडूवांक विशयार उलोवया म्हूण हांव लेखता. चेडूक म्हळ्यार 16 सुकून 100 ताई
विषय उलोवया म्हण हांव लेखता. तशी कसं निमूच म्हळ्यार ते 16 वर्स 17 वर्स म्हणटना चेडूं +2 म्हळ्यार 10th स्टँडर्ड जावन PUCन तसा लेख कालघट्ट आनी तुका कशें म्हळ्यार एक चेडाल मन एक सम्म खंयचें वायट खंयचें म्हूण तांकां एक डिसिशन घेवचें जज जाल्यार मस्तपण तांकां तें एक तप्प तांणी एक करताची एक समनातील एका वाटेर वचचे एक चान्सीस आसा. हाचे विशयी तुमी कसं म्हणटाचे? ते कालघट्ट आसना ते पर्टिक्युलर एडोलसन्स ऑर टीनेज म्हणटात आनी म्हळ्यार किशोर अवस्थे जावन तो ते वेळेन युवावस्थे वता आसा. सो ही इज इन बिटवीन म्हळ्यार ते एक ते थ्रेशोल्ड एक हाज्या स्टेजाच्यान आनी एका ट्रान्सिशन जाता आसा. त्या वेळार तांकां मनांत मस्त नमुन्याचे कॉन्फ्लिक्ट जाता. कॉन्फ्लिक्ट म्हळ्यार घर्शण मनांत कसं म्हळ्यार हांव कोण कित्याक म्हळ्यार तितलो ताई जन तांकां हागेल चल्लो हिगेल चल्लो ह्या फॅमिलीचो अशी म्हणून आयडेंटिफाय करता आसता. तांकां कळटा आतां फर्स्ट टायम आतां तांकां कळचें लागता म्हाका कितलो टायम थंय तांणी म्हाका कशींची गुर्त धरताची. आतां हांव कसो शिकिल ना शिकता आसा मुखार हांव कसो जावका. सो तांणी समाजाची जना पळयताची कोण कोण कसो जालीची आमगेले संबंदा भितर कोण कोण कसो जालीची तितले न्हयशीची इवन बाकी एरियांत हे सिनेमा भितर पिक्चर्सा भितर कोण उंच आयलेची कोण कोण एक्टर्स आयलेची तशींची दुसरे जिवनाचे विभागांत कोण कोण उंच आयलेची तें पळोवन न्हू खंयचे तरी एक ना चूज करता म्हण करताची जाल्यार बिगिनिंगाक तांकां कळनाशिची तांणी एक 3-4 जाणांक चूज करूं येता. एक कडेन एक एक्टर आनी एक कडेन एकलो आध्यात्मिक गुरू आनी एक कडेन एकलो पॉलिटिशियन आनी एक कडेन तागेलो मावळो आनी एक कडेन तागेली फ्रेंड अशी वटू मनां दवरयतलो. मागीर तांकां वाडताची तांणी म्हळ्यार हें कसं म्हणटा ताका आयडेंटिफिकेशन म्हळ्यार आपणे आपूण गुर्त दवरगेवं ताणें आपूण कोण जाता आनी जर कोण जावचें आसा शकता हांव तें समजून घेवन तो त्या वाटेर वचचे प्रयत्न करता. सो ते कवलुदारी तें त्या वेळार कोणाक जाल्यार स्वाभावीक जावन मनांत घर्शण जाता हांव ह्या वाटेर वच की ह्या वाटेर वचूं. एक ताणें चूज करता फर्स्ट से हांव म्हगेले घराण्याचे धंदो करना हांव चेंज करता जालें थंय एक कौलू ताणें डिसिजन घेतलें. ताजे फुडें सुमार इतलें मनांत ताका घर्शण येता कित्याक आन सांगता आसा तूं व्हड जावन तुवें व्यार सांबाळ सुका म्हणून आनी कडेन आनीक तागेले ताण ते व्यारू नंतर दुसरे कसले ताण एक उद्योग घेतल्यार समस्या जायच ना जाता जायच ना म्हळ्यार कसं एक कोर नसता ताजितल्याक आसा जाल्यार समस्या येवची केन्ना एक ड्रग्स घेतना म्हळ्यार तागेले ताण एक आराधन करता तसो एकलो फिल्माचो एकलो एक्ट्रेस म्हणलें तो ड्रग्स घेता सूर पिता आसा सिगरेट ताणता आसा त्या पळोवन तांणी करची चेड म्हूण म्हाका दिसता. तेंची हांव सांगलें तांणी स्वता उरताची कोणा वारी जावका हांवें म्हणून तांचे भितर तांणी कोणी एक मनशाक लायक करताची एक्टर उरतलो नाजाल्यार तागेले घरा तागेले एक्च्युअल लायफांत उरतलो ताका एक म्हणटा स्मोक करचें पळोवन जर हाका दिसता तो स्मोक करत म्हळ्यार ताका तें एक नमुन्याचें फॅशन अशें दिसता हय तें फॅशन तें केलें हांव तागेले वरें जातलो व्हड मनीस जाता हय त्या नमुन्याचें फिलींग येता. सो तांणी तशें जावन कसो करताची तांगेले सुपरफिशियल म्हळ्यार भायल्यान अनुकरण करचें वताचें भायल्यान अनुकरण म्हळ्यार एक्च्युअली तांगेलें प्रोफेशन कसं नाही तांणी कितले श्रम घाला तें तांकां आयडिया ना. डॉक्टर जाला नवे हांव बी डॉक्टर जाता म्हळ्यार एक टाय बांदून न्हू स्टेथोस्कोप कोट घालून न्हू कारार वचचें हेंच तांकां दिस शिवाय एक्च्युअली तांकां बरी कितले ताणें श्रम घाल का तें तांकां आयडिया उरना जाल्यार तें सहज कोणाक जाल्यार सहज जाल्यार क्रमेण तांकां कळतेरीची तांणी तें चेंज करता तें ट्रॅक चेंज करता तें भायले दिखावाचे किंवा तें एक्च्युअली कसो करता ताणें तें साधन करताले म्हणून समजून घेवन ताणें त्या ट्रॅकार देवका ताणें लायक वाजोवका बरें मार्क्स घेवका खंय खंय कॉलेज आसा ताका अप्लाय करता कशें अप्लाय करता थंय गेले नंतर कशी ताणें बिहेव करता कशी स्टडी करता कित्याक म्हळ्यार बाकी कडेन गेले तशी स्टडी जायना. सो हे एक
वैद्यकीय शिक्षणाचे बद्दल उदाहरण दिलां हांवें कित्याक म्हळ्यार हांव फॅमिलियर आसा तशींची खंयचे जावं ताणें करताले इवन सिनेमा एक्टर जावं जाल्यारीची ताणें समजून घेवका की ताका श्रम वयसूंक आपणेंतल्यान कोणें कोड एक्टर जायना सो ताणें तें समजून घेवका जाल्यार ताका प्रयत्न त्या डायरेक्शनाक प्रयत्न करता तितले न्हय ताका थोडें इन्स्पिरेशन जाय एनकरेजमेंट बी जाय कोणें तरी एनकरेज करतलो घरांत उरतलो नाजाल्यार तागेल्या संबंधांत उरतलो कोणें तरी हय एकलो इन्फ्लुएन्शियल पर्सन तागेलें एनकरेजमेंट ताणें ताका वयर कर तूं तुका जाता म्हणून सांगून तशें उरलें री तेन्ना ताका बी धैर्य येता आनी तो त्या वाटेन वचच्या प्रयत्न करता तें एक मेळना तांकां ताले घरचे लोकांची ताका हें कसं रे तूं करता आमी केलें न्हय तें आमगेल्या घराण्या येत न्हय तें तूं कोर नाका म्हणटा तेन्ना तो आपणें आमगेल्या घराण्याचें कसं तरी तें म्हाका लायक जायना हांव तें करना म्हाका इंट्रस्ट आनी आसा इवन मे बी तो दुसरे धंदो करचे तुमी सांगिल्ले री हांव तो करना हांव दुसरेक व्यापार करता दुसरेक धंदो करता वेव्हार करता फायन ताका ते एबिलिटी आसा म्हूण जालें री तें गुर्चून ताका सोडका ताका एनकरेजमेंट बी दिवका अनेक ह्या प्रायर अशी सामान्य समस्या कसं म्हळ्यार लव फेलियर एक एट्रॅक्शन आसचे एक सहज विशय जाल्यार तांतू ते डीप जावन पळोवन लव फेलियर जावन कितले जणांना जीव काडून घेतले आत्महत्या केलेले पुरा आमी पळयता आसाची हें एक्चुअली तें हांव सांगिल्लें आतां हें भायल्यान हें तांगेलें इनवॉल्वमेंट तांगेलें कसलें लव म्हणटाची प्रेम म्हणटाची तांकां ताजें एक्चुअली मूल ताजे अर्थ तांकां वचना तसो तांणी चड पळोवन नाजाल्यार आनी कसले एक विशयान तूं लायक करता एकले आनीक ताका अनुकूल जावं तशी आनी पिक्चरांत एग्जाम्पल पळयता पिक्चरांत पळयलें उरता तें वटू तांकां धांवन वचचें एक लेटर बरोवन धांवन वचचें हांव जीव काडून घेता म्हूण तांकां बिश्टाचें भिवोन घेवन हें करचें नाजाल्यार थोडे 4 टॅबलेट्स घेवन न्हिदोवचें म्हळ्यार तांकां भिवोवच्याक कशें वटू करचें थोडे वेळे सिरियस एटेम्प्ट बी करताची हें वटू कित्याक म्हळ्यार तांकां ताजें मूल अर्थ वतना ताका आमी युजली इंग्लिशांत इन्फॅच्युएशन म्हणटा म्हळ्यार भायलें आकर्शण इतलें तें एक्चुअली तें प्रेम म्हळ्यार कितलें आळ उरका तें तांकां अंदाज ना ताजे अंदाज ना तांकां तें सुपरफिशियल जावन अशेंच म्हूण दिसता सो तांकां ताजी अंदाज्यो तशी आमी तांकां बुद्धी दिवका आतां उदाहरण तांणी पळयता घरा भितर आनो अम्मा तांगेले सोयरीक तांगेले मालगड्यान केल्ली जाल्यार कितलें मोगान आसताची आतां एक एग्जाम्पल ताका दिसता तर कसले जावं न्ही आमी आतां आयकूच कशें न्हय तें समज आतां तुमीच सोदून घेवका तुमकां समजची तुमगेल्या मनाक कोण सम दिसता ती तूं सोदून घेवका म्हणटाची जाल्यार हांत पेर कसली चूक ना कित्याक म्हळ्यार हांव पळयलें म्हगेल्या आन अम्मा मोगार आसाची म्हगेलो अण्णानीक होन्नी मोगार आसाची सो हांव हें कसलें सांगता म्हळ्यार तसलें वातावरण आसलें री तांकां बी त्या नमुन्याचे संस्कार मेळटा आतां प्रेम जावन वाडीक करून घेवनी म्हूण न्हय जाल्यार ताजें कसकसलें तांत बरी प्रॉब्लम जाता कश्ट जाताची कसकसल समस्या जाता मुखारी तें तांकां कसलें तें चूक बी तांकां आयडिया उरना ताजे बद्दल अंदाज उरना कसो जाता म्हणून तशें ताणें एक म्हणजे तें फंडांत उडयले उड्डून सोडचें तशें जाता तशें अनेक एक ह्याच प्रकार समस्या कसो आसता म्हळ्यार मॉब मेंटॅलिटी एक धरणा बशें नाजाल्यार एक कॉलेज आसा तांत युनियन आसता तांत एक स्ट्रायका वचचें म्हळ्यार त्या समस्या आसल्यार एक धरण करचें एक समजल विशय जाल्यार हे तशें न्ही कसलेंय एक कारण ना तिले एक सकडाले वट्ट फ्रेंड्स म्हूण सांगून वट्ट एक गम्मत अशी कर न्हू धरणां करचें पुरो करताची नाजाल्यार फातर विंदूचें असल पुरो तें बी कसो म्हळ्यार हांव सांगलें तांकां एक तांगेलें व्यक्तित्व तांकां कसो म्हणून कळका ताजे वट्ट तांकां आमगेले एक ग्रुपा वट्ट बी आयडेंटिफाय करूं येवका आतां आमगेलें आतां हांव म्हगेले फॅमिली वट्ट आयडेंटिफाय करता म्हगेले गुर्तू कडेन म्हगेले समाजाचे हांतूर म्हगेले गुर्तू म्हगेले राज्य ताजे अशी एस्टॅब्लीश करता सो एक ग्रूप जाय आमकां बेजिकली त्या एजार तांगेले एजाचे तांगेले प्रायाचे बाकी चेडवाले वट्टू
फिरच्या सुरू करता तेन्ना हे मॉब मेंटॅलिटी येता कोणक्याक तांगे लिडर उरता खंयचे गुंप असले तांचे लिडर उरता तो लिडरान सांगिल्लो अरे उठलो काय कथाची सो हो बी दोळ धांपून ताण सांगिल्लो करता तसो न्हू ताजे कसले कल्पना उरना की हे सम न्ही हे समाजा विरुद्ध हे आपूण करचे ना हे करचे हाजे अनेक विधान केले रे हाका चड अर्थ जाता दुसऱ्याला सिंपती घेवयता दुसऱ्यांक बी अर्थ जाता आमी कसले कशें करता म्हणून तें तांकां गोतूरना तसो न्हू इट्स ऑल कसो म्हणटा तांकां मिसगायडेड तांकां वाट चुकचे वाट चुकयताची हे हाजे तशें तुमी सांगचे कसो म्हळ्यार त्या प्राये चांग कसले वायट कसले सम कसले सम खंयची न्ही त्या समताची माहिती आमी दिवं का तत्त बोलता कुडगास करता वर का म्हणून म्हणचे तांणी समज एक वाटी घेताची ते दोन लेवलान उरका हे समाजा दृश्टीनं खंयची सम खंयची न्ही मेगेल दृश्टीनं खंयची सम खंयची न्ही आनी भितर चड हे विचारना कसलें क्लॅश विचारना ते दोनांतूच एक बॅलन्स दवरून वचका पडटा तेन्ना तांकां एक तांगेलेच एक व्यक्तित्व निरूपण करूंक अनुकूल जाता तशें तुमी ते ताता वळी भंय म्हणटना म्हाका एक कसो आनीक मन आयलो म्हळ्यार चेडवांक एक परिक्षे भंय म्हूण आसता तशी परीक्षा पास जावन एक डिग्री मेळटना एक पदवी मेळटना तांकां एक कामां वचका पडटा कामांत एक इंटरव्यू म्हूण एक आसता ते इंटरव्यू वचून त्या इंटरव्यू उलोवचे भंय जेवचे हात पांय खडखडचे पोटांत विंदूर धाविल्ले अशें जेवचे हे पुरो जाता ताजे निमित्त तांकां मस्त यातन जाता ते कोणाक सांगूंकय जायना तांकां या स्ट्रेस असल नमन्याची एक स्ट्रेस आमी कशी निभायसूं येता आतां हे स्ट्रेस हे नमुन्याचे समस्या आतांच चड जाल्या आतां हांव ल्हान आसतना म्हाका कुडगास आशिल्ले म्हाका चड नाशिल्ले मे बी एक 15-20 वर्ष फाटल्यान बी तितली चड हे समस्या नाशिल्ले आतां कसो जालें कॉम्पिटिशन चड जालें ओट्टू लोकां म्हगेल चेल्लो म्हगेल धुव डॉक्टर जावका इंजिनियर जावका अशें म्हूण म्हणटा शिवाय म्हगेले पूत एक बरो टिचर जाल्यार फुरू म्हाका म्हूण म्हणटाले कोणें ना तें चेडवांक बी तशींच तांणी बी तांगेलें हें एक इंजिनियरींग नाजाल्यार MBBS करता म्हूण सो तशें आसतना कॉम्पिटिशन चड जाता हें कॉम्पिटिशन चड जावं भितर तें आपणीतल्याक तें मनाचें आतंक चड जाता एंग्जायटी चड जाता हांव जर म्हाका तें मेळना जाल्यार सीट म्हगेलें मर्यादा वता जाल्यार घरच्या लोकांक बी पेरंट्सांक बी तेंची हांव सूख एस्पेशली तें चड एंग्जायटी हांव सूख कित्याक म्हळ्यार ती सांगता यो म्हगेल्या पुतान तें करना जाल्यार कडेन मेजर अपवाद हांव आवसून समता गायड करनी म्हणून म्हणटा म्हणून तिका कित्याक म्हळ्यार युजली ह्या विशया भितर पळय हांव न्हू चड इनवॉल्व जायना तो तागेले जगतांत उरता चड सानपण दवरून तांकां होमवर्का बसचें तांकां सांगचें तांकां खंयचें करेक्ट खंयचें सम न्ही तें सांगता आवय सो आवयच एंग्शियस जाता तिकाचे आतंक चड जावं तरी ऑटोमॅटिकली तो बी एंग्शियस जाता युजली चेडूं मनाक आतंक जालें तेन्ना ल्हान आसतना फॉर एग्जाम्पल जात्तरीची भूक लागता कसो करता चेडूं रडता आवसूले पळयता आवसूं कळटा ताका भूक लागले म्हणून आवस ताका सांत्वन दिता तेंची संबंद कंटिन्यू जाता लास्ट पासून तेंची कंटिन्यू जाता हे स्टेजार तो एंग्शियस जावन आवसले पळयले रे आवस तागेले केन्ना चड एंग्शियस आतां कसो जाता कोणाक समाधान सांगता कशें जाता तो तशें न्हू तें आतंक म्हणलें हायटा वता तांत भितरी दोगो लोकांले आमगेले समाजाचे ते पेरंट्स जाले आनी चेडवाल बी जाल्यार चेडवांक आमी चड दुरूचे जायना कित्याक म्हळ्यार तांकां गोतना तें आमी व्हड आशिल्ले आमी समजून घेवंक न्ही जाल्यार चेडूंक कितले की जाणा सांगल्यार आयकना तिले जनसाची हय हय न्ही तें बी हांव सांगचें आयकना कसले आयकनाचे तांकां दिसता हावस बापूचो कांय गोतना म्हणून हय तांकां दिसता गोतना म्हणून दिसता तितलें न्ही खंयकी तांकां तें मॅसेज हावस बापूसून मुखांतर खंयकी मेळटा नाजाल्यार तांकां वाट चुकयताले कोणकी भायर आसाची कोणकी फ्रेंड की कोणकी संबंदाची की कोणके आसा तांणी सांगता तें तांणी सांगिल्ल्यार आयकूंक म्हणून ना तुवें तूं तांणी हांव पळय हांव म्हगेले नामान सांगिल्ल्यार आयकना हांव कशें जाला पळय आतां एक तांकां एक एग्जाम्पल शें दिताची सो तांकां तेंची वय म्हूण दिसचें लागता तशें न्हू प्रत्येक हंतान तूं गायडन्स मेळ्ळें जावं का म्हणटा आनीक
ते चेरडा लेवल कितले आसा ताका तांणी येवन तांगेली इंटरॅक्ट करता. वय आनी चेरडाले क्षमते कसं म्हणून गोतस का हय, ताका exactly. एक सान उणी शिकतलो मनीस उणी बुदन काय आशिल्ले मनशाक आमी चड शिकूका तशे प्रमाणे त्या वेळी ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट जाता. तें कशें तें तांणी समजून घेतलें री तें समजून घेतलें री मस्त समस्या उणी जाता. हय, समस्या उणी जाता. चेडवांक बी तांकां कसलें पाड दिसना. मागीर अन्नान सांगलें म्हाका डॉक्टर जावचें बदला हें जावचें बरें वय, कसं तें जालें, तें वय. क्वॉलिटी आसाची म्हूण साध्य सांगलें. कसं असं त्याच्या हय हय. सो हांव तें जाता तशी तांणी घेवका. थोडे कडेन हांव पळयलें हें जावचें तांणीच चेडवांनी शिकिल्ले नंतर अण्णा BBA केल्लें MBA केल्लें अण्णा हांव तुगेल्या वेळार तूं बसता म्हण म्हणलें आसाच. कित्याक म्हळ्यार रे चडान तांगेले संस्कार कशे आसा म्हळ्यार रे तांणी पयलीं दवरून तें करचें ते डिग्री करचें वय जाल्यार परतून हांव ताजें एडवांटेज कसो मेळटा तें आमगेल्या वेळारांत भितर हांव यूज करता म्हूण तें बी वय आतां एडमिनिस्ट्रेशन केल्लें BBA MBA वट केल्लें ना तांणी व्यार बी करीत अगले लायक करीत इंडिपेंडंट जावं करीत आणि तू संतोषार असल्या जाल्ले म्हणून म्हणटा तें मुख्य आपल्याले कितले सामर्थ्य आसा त्या लेवलार ताणें वचून लायक करचें येता. तशें तुमी सांगता वळी म्हाका हावसूल विशय सांगतना म्हाका आनीक कसो उडगास येता म्हळ्यार हे चेडूं वर्डिके वाडून आसल्यार वर्डीक म्हळ्यार मॅरेज वाडून आसतना एक अनेक एक तांकां एक तीव्र जावन एक समस्या म्हळ्यार सोयरीक जायनी म्हणून समस्या कोणेय तांकां तांगेल्या मनांत कोणाय आसा बाय म्हूण सांगल्यार चेडूं सांगनांची अशें आनी सोयरीक पळोवच्याकय तांकां भंय अशी आवस बाबस म्हळ्यार चेडूं सांगनी जायत म्हूण सांगून तशें आसतना हे आवसूक रात्रीच न्हीद पडना कितले की तुमी आतां पळयल्यार चडटी आवसूक रात्री न्हीद पडना तांकां एक हायसोकू ताजे निमित्त BP चडचे अशें पुरो जाता. असल एक असल आवसूंक तुमी कसो संदेश दिताच? नाही आवसूंक नाही आता हावस म्हणल्या नंतर तिगेल मना कसं उरता आपल्याला ಒಟ್ಟು चेडूं समज सेटल जावपाची ಒಟ್ಟು विशया भितर तांकां सेटल जावून उरता नॅचरली स्वाभाविक जावन तांकां जे एंग्जायटी उरता. आत्ताचे कालाचे थोडो टू प्रॅक्टीस आसा न्हय बाकीच्या जाणां करची तें पळोवन तांणी भिताची तांणी आयकताची अशी तो कोणाकय ओटू धांवूंक गेलो खंय ती आनेकल्यार धू खंय की गेली खंय तिणें कसली जीव काडण्याचा प्रयत्न केलो खंय असो आयको भितर तांकां कितें दिसता आतां हागेले वार्डीक कोर्सोळ्ळे पळय म्हाका कसली चिंता ना तेन्ना आपल्यान आराम उरयता म्हणून तांगेल्या मना भितर येता. तसो न्हू आनीक थोडे म्हणटाक समाजाचें प्रेशर बी उरताचें तांणी खंय तरी फंक्शनाक गेले तेन्ना कितें तुगेलें दुयेल वार्डीक जाय न्ही म्हणून सो तें आयकुचें तांकां जायना. आनीक खंय गेले तेन्ना ताणें उठोन म्हगेल धुव वार्डीक जाली म्हगेल पुता वार्डीक जाली तर म्हाका नात जालो म्हणून सांगिल्लें तेन्ना तांकां दिसता यो म्हाका कसलें ना हें अजून जालें ना म्हणून तशें म्हणून वार्डीक जाल्ल्या मनशांक चेडूंक केन्ना जाता म्हणून भितल जान आसाचें तें वार्डीक जाल्यार तें बी वय तुगेले सून गुरबीण वय म्हणून विचारता सो तें बी वय सो ಒಟ್ಟು हावसवर प्रेशर चड पडता आनी तसो न्हू हावसूक पयलीं आमगेले काला जाल्यार हावसूक आशिल्लें तुगेले ओन आतंकांनी आशिल्लें जाल्यार तें चड विशेश नाशिल्लें आनी दुसऱ्या लेवलार आशिल्लें कळ्ळां. आत्ताचें म्हळ्यार तें तिकें चड जालें हाय जालें चड म्हळ्यार आतां म्हगेले धूव इतली शिकल्या म्हणून तिका तिगेल तक्क शिकिलो नाल्यार तिगेले चड शिकिलो जावका सांबाळूय चड मेळका तो कामांत उरका. आतां तशें जावन कितें जालें सुमार चेल्ल्यांक आमगेल्या समाजांत सोयरीक येतना कित्याक म्हळ्यार तांणी हें बी एक कारण तांणी तागेले अन्नाल धंदो की व्यापार की तें कोरगे आसाचे. आतां ओट लोकांक कितें जाय आपल्यालो धूव एक जॉब आशिल्लो जावका शहरांत आशिल्लो जावका फॉरेनाक आशिल्लो जावका आनी अशी जावका तशी जावका म्हूण आसा. चेल्ल्यो आतां कितें जालें चेल्ल्याक ना लायक करून शिकता आसा तांणी ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन करून इंजिनियरींग करून लायक जॉबार आसाचे. सो ताका जावंक नाशिल्लो सोच का जालें री तांणी गांवांत आशिल्ल्यांक पळोवचें जायना. सो आतां कोणे गांव तागेले फॅमिली प्रोफेशन कोणे करच्याक रेडी ना. तशें जावन हें हाजे ಒಟ್ಟು ಒತ್ತಡ घेवचें आवयन. आतां तो जॉयन जाता खंयचे कोर्साक तो जावन धुवो हांव सुख टेन्शन तो वाजीत की ना की ताणें तो वाजी ना म्हूण ताजें टेन्शन
कडेन ताण वाजूं जाल्यार ताका जॉबा बद्दल टेन्शन वय. ताका टेन्शन आवयक बी टेन्शन हांव सांगिल्लें पयलीं एक्चुअली आवयन ताका समाधान सांगता म्हणजे मेळटा रे तुका तूं भिवू नाका म्हूण तशीच धैर्य अनेक एक कसं समस्या असतं म्हळ्यार वार्डीक जत्तरे बॉम्बून बायलां मध्ये मस्त समस्या आसा कित्याक म्हळ्यार तांतू कशें दोग जाणी बॉम्बून बायले कामां वतल जन दोग जाणांकय पुरसद ना बैसून उलोवच्याक ताय समय मेळना तांकां तशेंच आसतना ताजे मदें एक चरडय आसल्यार ता अनेक एसटीके समस्या म्हूण समस्याची चरडू म्हळ्यार समस्या म्हूण लेखताची आनी एक कॉम्पॅटिबिलिटी म्हूण ना एक ಹೊಂದಾಣಿಕೆ म्हणटा पळय समज म्हळ्यार लेखना तांगेले मदीं आसता म्हळ्यार मस्त जाणां आमी पळयता अशी येताले पेशंट पुरा सो हांकां तुमी कसो संदेश दिताचे हांव वेरी कसो इम्बॅलन्स जालें एक कितें म्हळ्यार आतां आमी पयले काला त्या कालाचे आशिल्ल्यावरय उरता म्हूण सांगचें चूक आतां काला प्रकार आमी चेंज जावका ओट्टू जनान चेंज जावका आतां कितें जालें बायलांक शिकयताची शिकका तांणी लायक करून शिकताची तांणी काम घेताची वाडीक जालें तुमी काम करताची जाल्यार ते संवसाराचें कसलें जबाबदारी आसा ते तीन एकल्यान घेवका म्हणलें नमुने एक चलता अजून चलता तो बामूण जालो आपल्यान बी थोडो कोरका म्हणलें आलोचना करना तो आराम तागेले ऑफिस जालें तर फ्रेंड्सां मेळून खंय वचून लेट जावन येता ताका ताणें बेगीन ताणें आलोचना कोरका म्हगेले बायलेक मस्त चड कामाचें वत्तड आसा हांव चिके घरा भितर थोडें काम करून दिवं म्हणून आतां म्हाका तशा प्रकार थोडे जाण करता आसाचे थोडे कडेन थोड्या फॅमिलीज चड न्हय थोड्या फॅमिलीज ते बामूण अंडरस्टँड करून न्हू तांणी शेअर करून घेता सकाळीं उठा भितर हांव चेडवा रेडी करता बामूण सांगता हांव तांकां रेडी करता न्हाणयता हें करता तूं रांद कर तुगेलें कसं कसं करचें तें कर हांव तांकां रेडी करून घेवन हांव तांकां ड्रॉप करून येता तें कितलें वत्तड कमी जाता नाल्यार तिणें चुटका तिणें कोरका ओट्टू करून घेवन वचका सो तेका स्ट्रेस चड जाता आतां कसं जालें ओट्टू जनाका आपणाल बायल बी काम कोरका हांव बी जोडका आमकां लायक पयशे मेळपाचे जाल्यार ती जबाबदारी विशय हांवें तरी जास्ती कडेन हांव पळयल्लें एक कडेन टिल्ट जालें ते बायले वरी चड जबाबदारी आतां कसं जालां म्हळ्यार एकय बायले वयर वता एकय बामणा वयरी तशी संपूर्ण जबाबदारी तशी ताजे बदलाक स्वल्प काम बामणाना स्वल्प काम बायले ना तुमी तावळ सांगिल्ली अशी एक आमी वांटून घेतल्यार काम सुलभ म्हूण दिसता म्हाका तें करेक्ट तें करेक्ट आतां हांव तें सांगिल्ले प्रकार ते चेंज जाता आसाचे आतां बामूण जाल्ले तांणी चिक्के जबाबदारीन घेवन न्हू तांकां हेल्प करता आसाचे त्या ट्रेंडान एक इम्प्रूव जावका तेन्ना इतलें वत्तड येसना आनीक अन्नान बी चेडवाल एज्युकेशना भितर इनवॉल्व जावका तांणी कसो करता आसाची एटलिस्ट ताका गोत आशिल्ले विशय ताणें घेवन तांकां शिकोवयता आनी होमवर्क आनी करच्याक सहाय केल्यार वयरी मस्त प्रेशर उणी जाता तशी आतां एक कसले एक समस्या असली कुडले एक सायकॅट्रिस्ट म्हटल्यार मनोरोग चिकित्सज्ञाला वतना कसं सांगता म्हळ्यार जन ओ तो पिशाळ डॉक्टरू म्हळ्यार ताणें पिशा मात्र पळोवचे तुमकां पिशी वेळा म्हूण म्हणटाची तेन्ना एक जन एक सहाय घेवच्याक एक चिकित्सा घेवच्याकय भिताची असल एक नमुन्याचे एक तथ्य येवका जाल्यार जनाल मनान तूं आमी कसो करता हाका इंग्लिशान स्टिग्मा म्हणटाचे म्हळ्यार एक नमुने कळंक तें ओ तो तागेले गेलो तर ताका कसली प्रॉब्लम आसा तर मेंटल म्हणून न्हू सांगच्या लागता तें चूक कित्याक म्हळ्यार देखूनच हांव केन्ना कसो सांगता मेंटल डिसऑर्डर म्हण हांव इमोशनल प्रॉब्लम म्हणून सांगचे लायक ताका वर्ड इमोशनल प्रॉब्लम ओटलो काय आसा इमोशनल प्रॉब्लम थोडो टू विथीन नॉर्मल म्हळ्यार ते तांणी मॅनेज करत तितलें इमोशनल ओट्टू जाणां आसा खंयचे खंयचे विशयांत उरता तें चड जाले नंतर तागेले ते भावनेक चड ताजें वत्तड पडटा तेन्ना तागेलें मन पाड जाता सो तशें जावन तागेले बिहेवियर बी बी पाड जाता सो एक्चुअली मूळ जावन मानसीक समस्ये शिवाय हे रोग न्हय तशी आमी लेखले री तेन्ना तें कळंक वता सो तें डिसऑर्डर म्हणलें टर्म जाल्यार ते डिस्करेज करता तें डिसऑर्डर न्हय तें चिक्के चड वत्तड आशिल्लो तितले शिवाय आनी कसलें ना तशी आतां एक चिकित्सा घेतील मनश जाल्यार सम एक औषध करनातिले सम वखद घेनातिले मनशे आसाची हांकां तुमी कसो म्हणटाची ताका एक कारण म्हळ्यार ओट्टू समाजांत ओट्टू
पंगडांतू ऑटोनॉमी सेक्शनांतू तांगेले संस्कृतीचे प्रकार कसके एक बिलीफ्स आसात तांगेले कोणकीची दैव कसकी ताका हें करता आसा प्रॉब्लम करता आसा नाल्यार कोणाल केलेले अननॅचरल अस्वाभाविक मरण जाल्लें तागेले आत्म येवन भितर घुसल्या तें काम करता आसा नाल्यार खंयची देवाक आमी कसकी सांगूंक येतली दिली ना तशें जावन हे प्रॉब्लम आयल्या हे ओटू बिलीफ उरताची तांणी तेंची मेन घेवन घेवन वताची हांव सांगता तें बिलीफ उरो तें हांव बी रेस्पेक्ट करता तें बी फॉलो करायचे हे बी ना वखद घे दोन करता डॉक्टरान बीची हांव पळयलें आतां डॉक्टराले गेले तेन्ना हांव करना तें कित्याक म्हळ्यार हांव पयलीं करता अशें न्हू आतां म्हाका कळ्ळें कसो म्हळ्यार आमी तें तांकां सांगचें ना तें चूक म्हगेलें मेडिसिनान समजता म्हणून सांगची बी चूक कित्याक म्हळ्यार इवन हांव मेडिसीन दिल्ले री लायक मेडिसीन दिले बरी तांकां एक ताजेर नंबीक उरका विश्वास उरका ह्या मेडिसिनांत समजता तेन्ना मात्र तें काम करता खंयचें मेडिसीन जालें इवन मानसीक तोंदरे न्ही इवन देहाचे चिकित्सक तें हे नंबीक विश्वास आसले जाता सो आमी तांगेले विश्वासाक धक्के हाडचे ना जर तांकां सांगा हाडना तूं कर हें बी कर तुका मना भितर तांचें समाधान मेळटा ताजे वाटेन हें बी कर कळना ताजे वाटेन हें बी कर तेन्ना हांव पळयलें जास्ती जन स्वीकार करताची आनी तांकां कसलें ताजे वेल्यान हेजिटेशन ना सो आय थिंक तें जावका अनेक जनाल मनान तूं कसले तांगेले मागशेच कसले म्हळ्यार एक पण हे मानसीक रोगाक जावका कसले वखद घेतल्यार त्या जीवन पर्यंत घेवका म्हणून आनी त्या म्हळ्यार ते एक दीस घेनातल्या मागीर तें एडिक्शन अशें जाता म्हूण त्या एक भंय जनाल मनाक न्ही तें तुमी सांगचें करेक्ट तें भंय मस्त जना भितर आसा जाल्यार ते खाली एक 2 ना 3 बगेचे मानसीक समस्येक ट्रीटमेंट चड कमी लायफ लॉंग जाय जातलें जाल्यार जास्ती प्रकाराचे हांव कसं मानसीक समस्या म्हणून सांगिल्लें आसा तें ताजें मेडिसीन आसा औषध मस्त काळ पासून घेवचें गती ना जाल्यार कितें जाता हांव म्हगेले प्रॅक्टिसान हांव पळयलें हांव तांकां सांगता ताका एक एंग्जायटी म्हणटा न्हय आतंक चड एंग्जायटी आसा ताका हांव सांगता हांव आतां मेडिसीन दिता सद्याक तुका चिके रिलीफ मेळटा ते रिलीफ मेळटा तरी तुवें थोडे तूं फॉलो करता हांव सांगता का तूं प्राणायाम शिक प्रॅक्टीस कर योग कर तुका टायम आसा योग शिकूंक कर मेडिटेशन कर नाजाल्यार तूं डेली वॉकिंग वच आनी तरणे आसले हांव तांकां सांगता जिमा वच दिवसा जिमा वचून येवन जाले नंतर एक 10 मिनट बसून प्राणायाम कर डेली तितलें केल्यार तुका तुगेले एंग्जायटी कंट्रोल मेळटा हें करनाच हांव कितले वेळा पळय प्रतिबंध आयले तेन्ना हांव सांगता निमगेले तेन्ना ना तुमी त्या एन्झायटी म्हणटना हे आतंक म्हणचे कितले जनाक ते 4 जनां लोट बेरवूकची 4 जनां उल्लोचाकच एक आतंक आसता कसं लेखता गितांनी तेच प्रमाणे हे आतंक म्हळ्यार कसा नमनेची एक समस्या आतंक म्हळ्यार आमकां अनसर्टनिटी म्हणटा म्हळ्यार अनिश्चितते मुखार कसं जाता म्हणून गतना त्या संदर्भार आमी एंग्शियस जाता आतां एग्जाम परीक्षा म्हणलें एक बरें लायक एग्जाम लायक एग्जाम्पल परीक्षेंत कसो जाता म्हणून गतना खंयचे प्रश्न येता म्हणून गतना म्हाका उतर दिवचे येत की ना की म्हणून गतना रिजल्ट कशें येता म्हणून गतना अनसर्टनिटी तेन्ना आतंक चड जाता हे आतंक दुसऱ्या विशया भितर उरता आतां तुमी सांगिल्लें आसा ताका आमी सोशल एंग्जायटी म्हणटा म्हळ्यार समाजाचे भय म्हळ्यार 4 जनां आसले तांगेल्या इतराक उलोवच्या भय तांगेल्या इतर वचच्या भय कित्याक म्हळ्यार ताका तांगेल्या मना भितर कसो दिसता जन ओटू म्हाका मेजेर कसली जजमेंट दिताची म्हाका पळोवंक येना हसताची तमाश करता नाल्यार ताका कसली म्हण घेताची तागेले ड्रेस समना ताणें राबिल्ली रीत समना ताका उलोवचें कळना ताका करेक्टर तागेली भाश समना नाल्यार अशी कसो तरी ना तो बुदवंत ना म्हणटा सो ताणें उठून तें लेखताची इमॅजीन करताची सो तशी लेखलेरी ताका फियर ऑफ बिईंग इवॅल्युएटेड बाकी जन म्हाका जजमेंट पास करताचे म्हळ्यार भय कित्याक म्हळ्यार हांव सांगिल्लें तें
आयडेंटिफिकेशन करचे वेळार त्या एडोलसन्सांत हांव कोण जावं म्हणून त्या वेळार तांकां कन्फ्यूज जालो उरता. मे बी तांगेले तो 2-3 एक्सपिरियन्स कशें जालो उरता म्हळ्यार ताका 4 जाणां येता कोणकी इन्सल्ट केलें उरता. मे बी तागेल्या पेरंटान केलें उरता, तागेल्या संबंधान केलें उरता, तागेल्या टिचरान केलें उरतलें, नाजाल्यार आनी फ्रेंडान केलें उरतलें. तें तांगेल्या मना भितर बसता. इतले जाणां येता म्हाका म्हणलें ताणें तर एक कदाचित कसं की हांव समना तें फिलींग येवं तरी तांकां कशें दिसता हांव समना, जनांक कळटा हांव समना म्हणून. सो तांगेल्या जाल्यार वचून तरी हांव तांकां एक चान्स दिता आसा आनी हय त्या पळोवचें. सो तांणी म्हाका हाचेर लक्ष दिवन पळयत उरताची, हो कसो म्हणटा, कशें राबता, कसो करता पळयत उरताची. तशें न्हू हांव वचचें ना. वचचें म्हळ्यार भंय ताका तें इमॅजीन केलें तें कल्पन करूं घेतल्यारीची तांकां भंय करता. आतां थोडे लोकांक स्टेज फियर उरता, तें व्हड प्रॉब्लम न्हय. स्टेज फियर येस, आतां कोणें स्टेजार गेलो ओटूजन ताका पळयता तें सहज. इवन एक्सपिरियन्स मनशाक बी चिक्के एंग्जायटी उरता. तें हांव मेन प्रॉब्लम म्हणून सांगना. थोडे जाण येता म्हाका स्टेज फियर म्हणून, हांव तांकां सांगता तें कांय प्रॉब्लम ना, कित्याक तुगेलें जॉब आमी स्टेजार वचून रावची ना. जाल्यार तांकां फियर कसो म्हळ्यार स्टेजार वचून बामूण बायलांक विश करता तें जायना भितच. तें समलें, तें तितलें लिमीट पासून वचचें ना. आतां आमगेल्या ह्या स्लायडान तूं केलो वस इन्सॉम्निया म्हळ्यार न्हीद नातील राबचे, एन्झायटी निमित्त, आतंका निमित्त, तशीच मेमोरी इश्यूज म्हळ्यार विसरची पुरा, ओव्हर थिंकींग. हे ओव्हर थिंकींग एक सामान्य समस्या. सगळ्यान एक सान विशय होड करून आलोचन करचें नाही. तें तशी दुसरें आसा अवॉयडन्स म्हळ्यार जेन्ना वच मेरू ना, स्वेटिंग, हुमेज तांकां जेन्ना पळयलें कोण हुमेचें, पोट्टा दूख जेवचें, पॅनीक अटॅक्स म्हळ्यार भंय जेवचें, प्रोकॅस्ट्रेशन म्हळ्यार पोस्टपोन करचें, मागीर करता म्हणचें, नीड ऑफ अश्युरन्स म्हळ्यार तुज्यान जेता म्हूण सांगता, लॉट ऑफ लॅक ऑफ पेशन्स म्हळ्यार पेशन्स नातील राबचें, तांकां एक समाधान नातील अशें जेवचें, मस्त वरी, कॉन्स्टंट वरींग म्हूण आसा. नेक्स्ट ट्रबल इन ब्रिदींग, श्वास घेतना कसले काम सांगले कुडले श्वासा प्रॉब्लेम जेवचे, मागीर मात्या कणकणचे आनी हार्ट बीट चड जेवचे, इतली पुरो समस्या जाता म्हणून हे ओट्टू जात म्हूण न्हय. आनी तूं थोडे इतले एक मनशां जाता, थोडे जाणांक ते श्वास घेवचे कशें जाता, तेन्ना करून ते नमुने सिमटम घेवन हॉस्पिटलां येता सुमार जाण. तांणी लागताची कसकी जावंक गेलें आतां कसकी जाता का म्हूण लागताची त्या नमुने. सो आतां आनीक तांतूं बरें सांगिल्लें एक एश्युरन्स जाय. हय, आमकां एश्युरन्स एनकरेजमेंट जाय. जाल्यार प्रति सेकंडाक प्रति निमिशाक कोणें एश्युरन्स दिवं म्हळ्यार आमगेलें जायना. ताका एक टर्म आसा, इवन सायकॅट्रींत आमी यूज करता, हनुमान कॉम्प्लेक्स म्हणून. हनुमान कॉम्प्लेक्स, हनुमंताले काणींत हनुमंताक तें समुद्र उड्डून तेबलेन वच म्हळ्यार तेन्ना तो जायना, बेगले जायना म्हूण बशिल्लो. तेन्ना जांबोन तूं बाकी जेन्ना मेळटा ताका सांगलें तूं असलो, तूं तसलो, तूं जाता म्हूण ताका ओट्टू तागेलें पयलीं कारण कसकसल साहस केला, ओट्टू उडगास केलें ना तो तें फायन. जाल्यार थोडे जाणां ते प्रति निमिश प्रत्येक कामाक जाय जाता, तें प्रॉब्लम. आमी तें मना भितर घेवका, आमगेले व्यक्तित्वान भितर तें आमी हाड घेवका. आमकां आमी एनकरेज करचें, आमी केलें लायक काम आमी एप्रिशिएट करता. हय, हांव लायक केलें म्हणून. आतां आनीक एक स्लायड आसा, रिस्क फॅक्टर्स ऑफ जनरलायज्ड एन्झायटी डिसऑर्डर म्हणून. म्हळ्यार कसो पुरो समस्या एन्झायटी येवका जाल्यार कसो पुरो हें आसता म्हणून रिस्क फॅक्टर्स. नाही, आतां खंयचे रिस्क फॅक्टर म्हळ्यार खंयचे डिसऑर्डर म्हणून तरी जनान सांगचें जेनेटीक. जाल्यार एन्झायटीक बी उरतलें, जाल्यार एन्झायटीक चड प्रॉब्लम रिस्क फॅक्टर जेनेटिकाक ना, चड एनविरॉनमेंट. एक हांवें बरें कंप्लीट चूक म्हणून बी सांगना, मे बी एक सान एन्झायटी जीन अन्नान की आमकां उरतलें तें दाखयलें. तें चेडूं आमी तरी जाता, सांगेल बिहेवियर चड मॅग्निफाय जावंक येता. सो टू दॅट एक्सटेंट जेनेटीक उरतलें. जाल्यार एक आनामा एंग्शियस उरल्यार चेडूं एंग्शियस जावंक म्हूण ना, रूल ना. आनामा अगदी बरें हेल्थी उरून इमोशनली चेडवांक एंग्जायटी आयिल्ली बी आसा. सो एनविरॉनमेंट मेन डिटर्मिनंट. हय, लायफस्टायल फॅक्टर्स, सोशल इन्फ्लुएन्स, ब्रेन केमिस्ट्री म्हणून तुमकां दिला. नेक्स्ट स्लायड प्लीज. अनेक स्लायड आसा आमगे लागीं एन्झायटी डिसऑर्डराचे.
सिम्पटम्स कसं पुरो आसता हे आतां सांगिल्लें सोशल एंग्जायटी वय, वय, म्हणून. सो हें वटू जाता ताका वचका म्हळ्यार ताणें वचचें नाका, ताणें इमॅजीन त्या मना भितर कल्पना करून घेतली तेची ताका हें वटू सिम्पटम्स खंयचे आसा ते आसा. एक कडेन चड हूम करचें लागता, हूम येवचें लागता, ब्लशिंग म्हण दिला वय, तांबडो 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 जावचें, हात पाय शेक जावचे. ताका कसं जालें, हात पाय शेक जावचे ना जाल्यार कळत तांकां म्हणून तो जावचे फुडें ते कंट्रोल करचें वता, हात शेक जावचे ना. आनीक तांकां कोटूक मना भितर कसो उरता, हांव एंग्शियस जाल्लें जेन्ना पळयताची तांकां कळटा म्हणून. एक्चुअली आमकां कळना, ताणें तशें लेखो भितर जाल्यार एंग्जायटी आनीक चड जाता. सो ही ओट्टू सिम्पटम्स येवचे लागता. ताका ते एक न्हू कसलें आवाज आयकुचे कळूंक जायना, थंयच्यान धांवन वचें म्हूण दिसता, हांगा राबलें आनी कसकी जाता म्हाका, हांव पडटा हांगा, म्हाका मात त्या गुवळ येवन पडटलो, असलो ओट्टू नाना अनगत्य आलोचना येताची. तशीची ते अनेक लास्ट स्लाइडान तो तुमी अवॉयडन्स बिहेवियर म्हणून दाखयला, म्हळ्यार ताण निपचे उलोवचें ना, कोणी जन घरान तूं सोयरे येयली म्हळ्यार कुडी हाणें भितर अशें निपचे, कुडान बागील घालून बसचे, अशें प्रकारताची तेंची अवॉयडन्स बिहेवियर. आतां भय ओटलो का आसता थोड्या विशयांत, जाल्यार ते अवॉयड करचेंच न्हय, अवॉयड करचे प्रॉब्लम, अवॉयड करता उरले री आमी ते भय काणगेवचे जायना. तशें आनीक कॉजेस ऑफ सोशल एंग्जायटी, लिमिटेड सोशलायझेशन, तांणी जनाल बेरूकच तयार आसा सानपण धरून तांकां एक्सपोजर दिल्लो ना पेरंट्सान, खंय वचचे दिल ना तांगे ऑन देर ओन. इवन ना हांव पळयलें आसा ताल फ्रेंडा घरांत 4 घर तेबलेन वचका म्हळ्यार ना ना तूं वचचें ना तागल्या घरांत, कोणाक दुसऱ्याक आपोवया म्हळ्यार नाका, अश्यो टू रिस्ट्रिक्शन आशिल्ली बी पळयल्या हांवें. अशी म्हळ्यार जनाल बेरूच होणाची. हय, आमगेलो ओटो उरका तुवें केन्नाय, आमगेलो ओटो उरका, तुका कळना ते कशें हें करता म्हणून, त्या नमुन्याचें. खंयच्या फंक्शना गेले कडेन बी आमगेलो ओटो उरका तुवें, थंय थंय खंय वचून तांगेलो ओटो मिक्स जावचें ना. असो म्हणून थोडे जाण रिस्ट्रिक्शन हाडटा, कित्याक म्हळ्यार तांकां भंय हो कसो गेले कडेन मिसबिहेव करता, मिसबिहेव करता आमगेले घराचे कसले विशय सांगता की म्हणे भंय अशें त्यावे आसता. तशें अनेक ते दिला ओवर प्रोटेक्टिव्ह पेरंट्स म्हणून, तेंच्या हांव सांगिल्लें ओवर प्रोटेक्टिव्ह. हिस्ट्री ऑफ बीइंग बुलीड म्हळ्यार कोणगी फुडी तमाश केलेले स्कुलान मतलब 4 जाणां लेद्रात विश्टायलेले ताजी पुरा मेमोरी तशी भंय. ते इवन सानपणेर तांणी खंय खंयचे फंक्शना वेळार ओट्टू जेवन आयले उरता तांगेले चेडो ओट्टू तूं तो पळय तो कशें आसा पळय तो काळो म्हणून ताका एक कसकी नांव दवरगेन हें म्हणचे, नाल्यार चिकत थोर आसा म्हणून तर ताका आनीक कसकी नांव दवरगेन तमाश करचे. ते सानपणेर ते तमाश जाले ते तो चड मनाक घेता, कित्याक म्हळ्यार मालगड कसलें म्हणत ताका. एक्चुअली मालगडायन येवन सांगतात तो तशें जालें कसं जालें तांचे कसो चूक आसा, तो कितलो बुदोवन ताचो गुतास की म्हणून तागेले कसो पॉझिटिव्ह आसा सॉरी ते तांणी भायर दाखोवका ताजे ओटू, तेन्ना तांकां कसो दिसता हांव कंप्लीट नेगेटीव न्हय म्हणून. सो तांकां अनेक हांव कसो सांगता म्हळ्यार एक थोर आसा चेल्ली मतलब एक सपूर आसा चेल्ली नातल्यार एक काळे आसा एक गोरे आसा तशें जेल ना तांकां कशी तमाशे करची आशिल्लेची. आनी थोर आशिल्ले मनशां कसो करता म्हळ्यार समज पोटा खायना अशी एनोरेक्सिया नर्वोसा म्हण एक सिम्पटम म्हळ्यार पोटा खावच्या ना हानी ताजे विशय तुमी सांगता तेंच्यात सांगिल्लें एक तसलें कमेंट सानपणेरी एक चेल्लीक ती थोरी पळय तांगेले केन्ना थोरी मुखार आनीक व्हड थोरी जाता म्हणून भिवयल्ली उरता एक. आनीक ताणें व्हड जाता जाता तांगेले हांव सांगलें तांणी कोणा लोट आयडेंटिफाय करताची ती कितली पातळ आसा अगदी हें आसा लीन आसा बारीक आसा. सो हांव बी तसो जावका, हांव खंय खाल्ले री हांव थोरी जावंक गेले म्हाका कोणें लायक करनाची म्हाका किंमत दिनाची असलो भंय. तांगेले बॉडी इमेज बद्दल तांकां अळशीक कलर म्हणजे फेर अँड लवली लावचे एक्स्ट्रा पावडर लावचे तशें प्रकारताचे जन ते कॉम्प्लेक्स थोडे जाणांक आपूण शॉर्ट आसा असो लोट्टू. तशीच अनेक एक समस्या कसं आसा म्हळ्यार भंय फोबिया म्हणटा भंय म्हळ्यार सामान्य भंय न्हय ते विपरीत त्या फोबिया विशयी कसं सांगता तुम्ही. ते फोबिया ओट्टू जना आसा थोडे एक लिमीट ऑप्शन आमकां आसा जाल्यार ते फियर नॉर्मल, फियर इज नॉर्मल.
ते फोबिया केन्ना जाता म्हळ्यार एवॉयडन्स करच्या लागून ते फोबिया जाता. फोबिया म्हळ्यार विपरीत विपरीत हय. आतां आमकां कोट लोकांक अशें साप म्हळ्यार भंय आसा. दिवड हय जाल्यार हांव खंयी भायर वतना थंय साप आयले म्हणून हांव वचचें एवॉयड केलें ते फोबिया जाता. तशी सुण्याच भंय आसता. सुण्याच भंय आसा, जरले कडेन हे शकणी म्हणटा न्हय ते शकणी ताजे भंय, पातर गिती पतंग ताजे भंय उरता जनाक. ताका पळयल्यार एक फुल्ला पुडचे भंय. हांव पळयलें थोडे चेल्ल्यांक ते अगदी स्मूथ सरफेस आशिल्लें कसं आपुडचे भंय असो ओटू. थोडे लोक ते रफ आशिल्ले कसं आपुडचे भंय. हे ओटू भंय आसाची विचित्र विचित्र म्हणे माजरां पळयले भंय आशिल्ले बसचें आसाची. माजरां पळयले जायना कशी म्हणे ते माजर आयले म्हळ्यार उड्डून राबून टेबलार राबून येवन उड्डून धांवच्या प्रयत्न करता तितली भंय. ते कसं म्हळ्यार ते सानपणेर कसके एक इन्सिडेंटान तांकां ते जाल्लो उरता. ते एक कंडिशनींग म्हणटा आमी. ते खंयचे एक ताका एक्सपोज जाल्ले वेळार दुसरे कसके विशया भितर तांकां भंय येयलो उरता. ते भंय आनीक ते वस्तू एसोसिएट जाताची. तशें जावन ते तांकां भंय तांकां मना भितर केन्नाय उरता. तेन्ना भंय आसतना सिम्पटम्स ऑफ फोबिया ताजे अनकंट्रोलेबल क्राय म्हळ्यार मस्त रोडची तांणी. हय ते जायना आपल्या लेगीत ते पळोवचें जायना हांव करच्याक जायना ते साध्य ना म्हणून रडचें. मागीर एक अनकंट्रोलेबल अँड एक्सेसिव्ह एन्झायटी मस्त भंय जावची हात पाय खडखडचे. सिव्हियर पॅनिक अटॅक्स. पॅनिक अटॅक म्हळ्यार काय ना एक पण हार्ट बीट चड जाता डबा 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 जाता उसर काडचें येना मात्या घुंवळ येता आनीक तो रेस्टलेस जाता राबचें जायना एक कडेन तशें जाता. नेक्स्ट ड्राय माउथ म्हळ्यार तोंड सुकचें ओंकार येवचें ओंकू बी जाता थोड्या जाणांक ओंकू बी जावन वता. हय तशी असं अनेक एक असं ॲस्ट्रोफोबिया ॲस्ट्राफोबिया म्हळ्यार गुडगुड बींच्या भंय. हायड्रोफोबिया उदकाची भंय. डेंड्रोफोबिया म्हळ्यार हाजे सावटाचे. ट्रायपॅनोफोबिया म्हळ्यार इंजेक्शनाचे भंय. डेंटोफोबिया डेंटिस्टाल भंय. त्या मस्त जन आसा की म्हणून नाही ते आतां तशें केल्यार मस्तीतल्या जन आसा इंजेक्शना भंय आशिल्ले मस्त जन आसा. हॉस्पिटलां वचचें भंय करता थोडे जाण वचनाचे इंजेक्शन घेवन दितात म्हळ्यार हॉस्पिटलां वचचें ना तेन्ना म्हणून भंय आसा. तशी अनेक केलो भंय म्हळ्यार चेडूंक सानासतना भुताल भंय एक आसता. भूत येयले काळखाचे भंय त्या पुरो सामान्य म्हणून दिसता म्हाका. ते अगेन ह्या विशयांत हांव सांगता म्हळ्यार तांकां सांगिल्ली काणयान तूं असो भंय भरताचे एक कडेन तें भंय भरताची मागीर ते भूत आनी कांय नारे म्हणटाचे तांकां कसं म्हणून कळना. तांकां ते भंय सुरू जावचें सानपणेर आयकल काणीन. सो आमी तांकां काणी सांगतना तितले आतां न्हय तूं जेवणा जाल्यार पळय हांव ते गुमा आपयता म्हणून तो गुम कोण म्हूण कोणाकूच सी आमी अननेसरी ताका मना भितर भंय हाडटा. ताजे बदलाक ताका कसं तरी एक काणी सांगून हें करून ताका खावोवका शिवाय ताका भिवून करच्या लागलें फाल्यां ताका खावचे बद्दलची भंय येवच्या लागता एक कारण तेंचें. मागीर आनीक आमकां सामान्य जावन भंय अशें विंद्र आयले म्हणटना चडतीच्यान धांवन तांची त्या कांय स्पिडा निमित आसतले त्या एकदम फास्ट धांवता खंय खंय वत म्हूण तांतूं दुसरे एस्पेक्टाक भंय उरता. तशें आमगेले आनीक स्लायड आसा या ट्रायपोफोबिया. होल सोल्स सन वॉटे तांकां भंय दिसचें असं मस्त जना भंय असं म्हणावं लागता. त्या पळेल कुळ भंय जेवची जनाक भयानक आसा खंयचे स्ट्रक्चर अशें पळयले एस्पेशली लागींच्यान पळयले तेन्ना तांकां कसकी दुसरें म्हणून दिसता. कसकी एक जीव से असो एक जीव से अशी कसकी भावना येता. सो तांकां मनांत अननेसरी भंय करता. ह्या पुरा सान समस्या म्हणावं लागता. आतां आमी व्हड समस्येक येवया म्हळ्यार चिके आमगेले एटेन्शन ज्या कोयल तसं लेख आमगेले नेक्स्ट आमगेले समस्या कसं म्हळ्यार सिझोफ्रेनिया म्हणून म्हळ्यार जनाक मस्त नमनेचे तांतूं ऑरा आसता म्हळ्यार तांकां तांणी कन्नडी पळोवन उलोवचें तांचितल्याक उलोवचें तशें करून नाजाल्यार कोणें येवन ताका म्हाका चुकून गड धरता म्हणून भंय जेवचें दिवशी मारता म्हणून भंय जेवचें तशी जातल्यार म्हळ्यार कोणगी मागशें आसा म्हूण दिसून तांता मागशी घुवन पळोवन उलोवचें एक्चुली ते कोणें आसना. स्किझोफ्रेनिया म्हणून म्हणटाची ते हांव सांगिल्लें तें एक एग्जाम्पल ताका
मोस्ट प्रोबेबली आतांच्या हाचे प्रकार लायफ लॉंग ट्रिटमेंट जाय जाता आनी हे स्लो जावन सुरू जाता कोणाक कळना केन्ना सुरू जालें म्हणून आनी क्रमेण तो मनुष्य सोशलायझेशन म्हळ्यार भायर उणी करता जनावट बेरूच उणी करता अनगत्य जावन जनावर अनुमान करता तो म्हगेल बद्दल कसकी फट्टी खबर सांगता आसा म्हणून न्हू ताका कोण उलयल्या वरी आयकता ताका भिवयल्या वरी दोग लोकांनी तागेल बद्दल कसकीची कमेंट्स केल्या वरी ताका तमाश केल्या वरी ते आयकुचें भिवयताची तुका ज्यूस मारता ताका आयकता आनी तितलें न्ही तो बद्दल एकता कोण उलयता आसा ताका कितले सांगलें हय सो तें नंबून ताका रेस्पॉन्ड करचें लागता तो बी उलोवचें लागता तें आमकां कशें दिसता हो आपणीतला उलोवंक येता म्हणून एक्चुअली तो त्या वॉयसाक जवाब दिता आसा आनी आतां काला मोबायल आयला न्हय पयलीं आमकां कळत आशिल्लें हेल्प आतां सांगता ते जन मोबायल ऑन करून लावड मोडार दवरताची सो कोणकी थंयच्यान उलयता ते म्हाका आयकोका म्हणून केलें आनी तागे ताणें हाका आयको म्हणून तागे आपल्या खिशा भितर दवरून हांगा आयला तो म्हाका कळका हें ओटू सो सादारण लेट टीन हय सुमार 18-19 इवन 22-23 25 पसून चान्स उरताची आनी बेरी जेनेटीक कॉन्ट्रिब्युशन चड आसा एनविरॉन्मेंटल चिक्के थोडे रितीरी जाल्यार जेनेटीक चड आसा आनी ही एक काय भितरी तागेलें शिक्षण समजायना ताका लायक सम फ्रेंडशीप करूंक अवकाश मेळना तशें तांकां चड फ्रेंड्स बी उरनाची घरा भितर बी तांणी चड कोणा ओटू मिक्स जायनाची सो ओट्टू रितीन तांकां आयसोलेट केल्यार तांणी करूंक येता आनीक तांकां कसले समाजाचे हाजे कॉन्टॅक्ट उरना तांगेले एक जगत तांत उरता आनी तांगेली काणी मना भितर दुसरीच्या आपणाल्या बद्दल आपूण कोणकी व्हड मनुष्य हांगा कुटूंब म्हाका पळयलें पोट जाळा तसो ओट्टू जन मेळगे न्हू मेजर कॉन्स्पिरसी कसकीची पितुरी करता आसाची इवन म्हगेले घरची जनाक बी तांणी हें केलें म्हाका कसकी व्हड आस्त मेळची आशिल्ली हें ओटू करूंक न्हू म्हाका अपिस म्हूण करूंक न्हू हॉस्पिटलाक घालूंक न्हू तांणी ते आस्त मार्ग कावंट केले असो ओटू विचित्र आयडिया उरता विचित्र आनीक तशें तांणी शिक्षण जायना खंयचें काम सम रितीन करचें जायना थोडे जाणां तूं काम करचें म्हळ्यार जायना काम पळोवच्याका वचनाची गेल्यार कसले तरी नेव सांगूंक न्हू येताची गेले कडेन तांणी ओटू म्हाका इन्सल्ट केलें म्हणून परतून येताची एक दीस गेला आनी वचना अशें जावन मागीर नॅचरली तांकां वार्डीक करचें साध्य ना तांगेलें जीवन आयसोलेट जाता तांगेलें ओन संत फॅमिली म्हूण ना आणि आता असल एक समस्याशील मनीस घरकड असल्यार त्या घरकडच्या वरी कितली त्रास घरकडच्या वरां त्रास वय आनीक थोडे कडेन घरकडचे तांणीची ताका चड निकृश्ट जावन पळयता ताका तें जावचें ना तांणी समजून घेवका हाका प्रॉब्लम आसता देखून अशें करता तांणी कसो लागता हो जाव कोण करतले आमी कसो केलें तशी तितलें कसो आसा तितले आमचेर डावट करत असेल कसो आसता काम तांणी ते तागेले कायलो हें जाल्यार कायलें डिसऑर्डर हय तांणी बेरी आमगेले मिदळून ब्रेनांत उरलें थोडे केमिकल डोपामाइन म्हणलें एक्सेस जावंक न्हू हें नमून जाता तांकां वखदच घेता वखद आसा मेडिसिन्स जाल तितले ओगी स्टार्ट करता लेट करचें ना थोडे कडेन तांणी लेट जावचें कारण म्हळ्यार तांणी तांगेलें तें कोणाकी माट केला कोणकी कैम दुखी कसकी घाल्या म्हण लेखचें नाल्यार कसकीची दैवाचे त्रास म्हणून तांतूची दोन तीन प्रेताल उपद्रव हय तें म्हणून 2-3 वर्ष काडताची तेन्ना घेवन आयले रे इम्प्रूव जाता जाल्यार बिगिनींग आकाचे हाडले रे कितली इम्प्रुवमेंट येता तितली इम्प्रुवमेंट येना बिगिनींग आका हाडले रे लायक इम्प्रुवमेंट येता आयले शिक्षण बी रिजनेबली लायक करून येता तागेले सामर्थ्य तक जावन खंयचें काम बी करूंक न्हू जीवन करचें जाता जाल्यार मेडिसीन मात्र ना डॉक्टरान सांगिल्लें टायम घेवका
मोरलेस लायफ लॉंग जाय पडटलें एक स्मॉल डोज जाय पडटलें जाल्यार मागीर ताण सामान्य जीवन कोर येता हय हय नाजाल्यार जास्ती जनाक हाडचें मातशें लेट जावन आनीक ते शेम ताजे बद्दल लज्जशी आसा आमगेल्या घरा भितर एकलो आसा तसो तांणी घेवन वचनाचे कळ्ळां म्हाका आश्चर्य जालें म्हळ्यार टू द एक्सटेंट एक पण तांणी आमगेले फॅमिली मेंबर न्हयच म्हणून म्हण ताका ट्रीट करता तें अगदी पाड कळ्ळां सिझोफ्रेनिया एक टिनेजर स्टार्ट जाता म्हणून तुमी म्हणलें आतां नंतर जाल्यार हे सुरू जावें न्हय एक 25-30 वर्सां बी सुरू जावें मागीर ताजे नंतर 60 वर्सां तशें ना 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 जायना युजली जायना तितलें लेट सुरू जाता सन प्रायर सुरू जाता हय हय ओके आनी नेक्स्ट आमगेले आतां आमी वचा मेनिया हय मेनिया म्हणून आनीक एक मानसीक रोग आसा हाजे विशयी आमकां ಸ್ವಲ್ಪ विवर दिता मेनिया हे आमी एक मूड डिसऑर्डर म्हणटा म्हळ्यार आमगेले भावना मूड आसा न्हय ते चेंज जाता मेनियांत कशें म्हळ्यार एक सहान कारणाका मस्त खुश जावची नाजाल्यार कसले रिजन नाशे एक पण खुशी हे कसले काही हांव तितले गमत कोऱ्या आपल्या ओट्टो आसा कसले उरना तागेले पयशे खर्च करचे जना आपोवचे पार्टी दिवची पयशे वेळ देवस्थान वचून देवाक पांय पडचे थंय इतले देणीक दिवची आनीक असो लोटू जना ओटो वाद करचे आपल्याक ओटो गुत आसा म्हणून सांगचे असो लोटू तांणी एक बोस्टिंग हांव बुदंत हय हय हांव बुदंत म्हणून न्हू त्या नमुन्यान बरी उरताची त्या वेळार तांणी सुमार इतले प्रॉब्लेम करताचे एक म्हळ्यार घरा भितर उरना तांणी वयरचे वयर भायर वचाची वचून बाजू घरा वचचे नाल्यार ऑफिसा वचून ऑफिसान तूं गलाट करचे उठलो काले वाद करचे व्हड्डान उलोवचे बॉसाले आर्ग्यू करचे पोलिसाले आर्ग्युमेंट करचे कडे मार खावचे ताजे बद्दल आनीक ताणें वकिलाले वचून केस घालता म्हणून येवचे असो लोटू करूंक न्हू मातसो प्रॉब्लम पावता जाल्यार एक मेनिया युजली आपणीतल्या कशी उण जाता जाल्यार ट्रिटमेंट दिवपाक कितें म्हळ्यार तितले पसून ताणें सुमार डॅमेज केल्लो उरता आपल्या व्यक्तित्वाक तागेल्या घरच्याक आनी समाजाक बी सुमार डॅमेज जाल्लो उरता ताजे निमित्त हांगा तूं पळय तेंचे मॅनेज जालें तेन्ना कशी तांणी बिहेव करता फुल स्क्रीन करा प्लीज हय फर्स्ट वन युफोरिया म्हळ्यार खुशी अतिशय खुशी नेक्स्ट रेड्यूस नीड ऑफ स्लीप म्हळ्यार तांकां न्हीद 1 तास 2 तास करता आनी सांगता ना रे म्हाका तितली न्हीद पुरो म्हाका लायक एनर्जी आसा तो म्हणून सो तांकां ते न्हीद प्रॉब्लम म्हणून दिसता बाकी जाणां कळटा कितें म्हळ्यार हो रात्रीची न्हीद ना उठून म्युजीक लायता डॅन्स करचे लागता नाल्यार देवा पूज करता घोडोड्डान उठलो काय उठकार येता उठायचे फाल्यां जाल्यार उठायचे म्हणून सांगचे नाल्यार ग्रहीण जाल्यार रांदप करचें लागता रांदप करून दवर सोडचें कशें हांव जाग जालें न्हय म्हणून आनी रांदप केल्यार कितलें अगत्याकी चड करून दवरचें नाका लोटू करचें अशें लोटू करचें एक्सेसिव्ह इंडल्जन्स नेक्स्ट रिस्क बिहेवियर म्हळ्यार रिस्की काम करचें हय रिस्की काम करचें वचून व्हड बिझनेस स्टार्ट करता म्हणून सांगचें लोन घेवचें बँकाचे एक लोन दिवं सोडचें लोन घेवचें आनी कोणाक पार्टनर म्हणून घेवचें वयर सकून सकयल उडचें आपल्या जाता म्हणून उडचें आपूण फायट करता म्हणून जेन्ना चॅलेंज करचें असो लोटू करचें सही नेक्स्ट एक्सेसिव्ह ऍक्टिव्हिटी सगळो दीस काम करता ऍक्टिव्ह अनगत्य जावन ऍक्टिव्ह जावन उरताची हायपर ऍक्टिव्ह उरताची डिस्ट्रॅक्टेड अटेन्शन रॅपिड स्पीच हय म्हळ्यार खंयचें एक काम धरलें रे तें कंप्लीट करचे फुडें तें सोडून आनी एक काम धरता उलोवचें लागलें तशें एक उतर उलयत उरताची तें कंप्लीट जालें ना आनी खंयचे टॉपिकार उलोवचें लागता अशी तांकां एक कडेन अटेन्शन फोकस जायना खर्चुचें जनावर खर्चुचें असो लोटू मस्त जन आसा एक तांणी पब्लीक न्यूसेन्स बी जाताची जनाक हाका पुरो वखद औषध हाका वखद आसा हाका एक्चुअली स्किझोफ्रेनियाक होलसून पळयल्यार हाका एक स्पेसिफीक मेडिसीन लिथियम कार्बोनेट मेनियाक व्हेरी स्पेसिफीक मेडिसीन तांचे भितर मेनिया कंट्रोल करचें जाता इतलें न्हय हे मेनिया रिकर जावचे चान्स आसता एक 2 वर्सां जातले एक वर्सान जातले आनी एक 8 वर्सां नंतर बी आनी एक अटॅक येवचे साध्य आसा सो ते येवनय तशें प्रिवेंट करचें लायक
एक पंत येवंक न्हू ते क्लियर जावन आनीक पंत आयले तेन्ना ते चड प्रमाणात येता तशें जावन ते रिकरन्स जावन तशी लिथियम हेल्प जाता. तशें औषध जाल्यार या आजीवन घेवका पडटा ते रिकरन्स जावन येता तशें पळोवचें. हे खंयची प्रायर येता? हे युजली 20-25 वर्षानंतर 20-25 वर्षानंतर 30-40 45 वर्ष पासून येवचे साध्य आसा अप टू 45 इयर्स केन्ना स्टार्ट जावचे साध्य आसा. अनेक तसले मेनिया ओटू एक आसता तसले एक अनेक समस्या म्हळ्यार डिप्रेशन. आतां आमगेले त्या डिप्रेशना विशीं आमी मस्त आयकताची आमगे फिल्म एक्टर जाल्ले म्हणून सगळ्यांक तांणी उलोवन बसचे तशी म्हणजे डिप्रेशन एक सामान्य समस्या. तशी पोस्ट पार्टम डिप्रेशन म्हण एक आसा बाळांती संनी म्हणटाची बाळांती जेवता तसले डिप्रेशन. ऍक्च्युली बाळांती जाल्या नंतर ಒಟ್ಟು बायलां एक मॅटर्निटी ब्लू म्हणून एक पिरियड जाता एक सुमार एक 7-8 दीस नंतर एक 10-15 दीस ಒಟ್ಟು ಜನ हावस एस्पेशली फर्स्ट डिलिव्हरी जाल्या नंतर चिक्के तांगे मूड लो उरता आनी तांणी भायर येता जाल्यार थोडे जण कितें जातात तांतून भायर येना तशें जावन तें डिप्रेशन जाता. त्या वेळार तांकां चेडा पळोवका म्हणना चेडूं जालें म्हणून खुशी ना भय आपणाक कितकी जाता हांव एक चेडा म्हाका एक एडिशनल जबाबदारी आयली आतां हें म्हाका चेडा पळोवंक येवचें जातोय हांव हें वटो कसलो करूंक येतलें अननेसरी म्हाका नाका आशिल्लें हें असो लोटो आलोचना आनी तांकां बी कोण की भिवयल्यार जावचें मनान तुका काडटा तुवें चेडा काडटा म्हळ्यार जावचें असो लोटो पोस्टपार्टम डिप्रेशना भितर जाता. सो हें डिप्रेशनान तशें जालें तेन्ना तांणी आपणाक बी अपाय करूंक साध्य आसा. कोणें डिप्रेशनाक गेलें तेन्ना आपणाक सुसायड करूंक आत्महत्या करूंक चान्स चड त्या डिप्रेशनाक ते अनगती जावन चड दुख्ख मनांत कसलें कारण उरना. पोस्टपार्टम जालें तेन्ना एक तांणी चेडा बी मार काडचे चान्स आसा चेडा बी घेवन बायन उडचें तुमी पेपरान तांणी वाचताना तांणी बरी चडून तांकां तें डिप्रेशन येवन हांव उरना तें चेडूं सफर जाता पूण चेडा बी घेवन उरचें अशें असो वटू जावचे चान्स आसा. सो ते लिमिटाक चड उरले नंतर इमिजिएटली ताका ट्रीटमेंट घेवची लायक ते विपरीत होत नाही तशें सर्टनली ना. आनीक ते बाळांसतना ते वटू कसो पळय करा जाल्यार डॉक्टराक आपण तागेले ट्रीटमेंट बी कराचें हांव सांगचें आनी सो ते इम्पॉर्टंट आमगे दृश्टीन. तशी डिप्रेशन स्ट्रेसा निमित्त येता म्हण म्हणटाची काम चेड जाली कुडले येता. सो कितें म्हळ्यार कामाचे स्ट्रेस चड जावं तरी ताका कसल्यान उमेद उरना. आतां ऑफिसान तूं लायक समज जास्ती काम उरता तें करून घरा येवचून घरा आयले नंतर आनी कितलें काम आसा हें युजली बायलांक जावं चड डिप्रेशन. हांकां कितें जाता एक टायमार ते मॅनीक जाता ते मॅनिया उरता ताजे सिम्पटम आपणाक आपूण ओटू काम करता आपणाक कोणे बीट करचे साध्य ना हांवूच ग्रेट म्हणून येता म्हणे तेन्ना तें क्लियर जालें नंतर थोडे टायम नंतर ताजे विरुद्ध आपूण हांवें बरें न्ही हांव अगदी पाड मनुश्य म्हगेलें कसलें जायना हांव प्रयोजन नाशिल्लो जनाक बी कळ्ळें हांव प्रयोजन ना म्हणून आनी म्हाका उरून कसलें प्रयोजन ना हांव कसली पाप केलें वरका देवान म्हाका शिक्षा दिल्या. सो आनी जालें म्हगेलें लायफ हांगाच एंड जाता अशोटलेकचें आनी आपल्याक कसलें हार्म करूंक येवचें चान्सीस चड उरता बरें. आनी थोडे जाण आल्कोहोल आनी ड्रग्स घेवच्याक बी साध्य आसा ह्या स्टेजा भितर. ह्या खंयचे प्रारंभ जाता की हे बी सेम 25-30 ನಂತರ ಅಪ್ ಟು 45-50 ಇವನ್ डिप्रेशन 60-70 वर्षार बी येता कित्याक म्हळ्यार तांकां त्या वेळार ओल्ड एजाचे प्रॉब्लेम आयले लोनली उरताची घरांत एम्प्टीनेस सिंड्रोम हो बामून बायल मात उरताची चेडो आवटू होड केलें ಒಟ್ಟು ಜನ ಆತ ತಾನೇ घर सोडून गेले तांणी खंय खंय सेटल जालीची सुमार जन अशें आसा की आतां आमगेल्या देशांतू हांव मानतारे खंयची एक मूल्य आमी तरी घडली मी तरी एक घर लागीं खंयचें घर नाचे सुतलो तांगेले माड्डे रुख ते हे तोट एक घर तांणी दोन एक आसलें एक सुणें जालें इतलें तसलें हांकां चड जाता हें कित्याक म्हळ्यार तांगेलें वातावरण तांकां मॅनेज करचें जायना. हय
तशीची या प्राय जत्तरी एक डिमेन्शिया म्हणून एक जाता म्हळ्यार अरुळ मरुळ म्हणटाची मुदी भ्रांती म्हणटाची तांकां उडगां आसता तांगेले उणी जेवचे नाजाल्यार तांकां कांय पुणी उलोवचे आनी तांकां कसकसल दिसचे एक्चुअली ते कसले आसना जाल्यार तांकां ते दिसचे डिमेन्शिया विशयारी दुसरे कसं पुरो ताजे जे लक्षण असतात नाही नाही आता डिमेन्शिया म्हळ्यार ते ब्रेन सांड जावचे लागता आता फूल जात नाही बावचे तशी ब्रेन बावचे लागता कळ्ळां तशें न्हू ब्रेनाचे पवर उणी जाता आता नॉर्मली एक 80-85 वर्ष जाल्या नंतर उठलो काल ब्रेन चिके सांज जाता नॉर्मली कशें आमगेले दोळ्याक कॅटरॅक्ट येता गॅस पिकताची चाम हें जाता तशी हें बी जाता थोडे जाल्यार थोडे जाणां कितें जाता 58 60 65 70 वर्षांची ते स्टार्ट जाता प्रिमॅच्युअर जावन स्टार्ट जाता तेन्ना ते प्रॉब्लेम जाता तांकां कसं जाता तांकां विसरचें सुरू करताची तांकां कळना बिगिनिंगाक आपूण विसरता म्हणून ताजे निमित्तांनी कसले तरी तांगेले वस्तू मेळना म्हळ्यार कोणकी चोरलें हें म्हणून आमगेल्या घरा भितर कोणकी चोरच्या लागल्याची मे बी म्हगेले बायलेनू चोरून दवरल्या म्हणचे नाजाल्यार बायले सांगता म्हगेले भांगर दिसतना भांगराचें जाणू बामणान व्हरून कोणाक विकलें उरका म्हगेले पुतान व्हेलें उरका म्हूण लिखचें तांचेर अपवाद घालचो तांकां कितलें सांगल्यार बी कळना की हांव विसरता म्हणून विसरताची खंय की वचच्या म्हण भासून खंय की वचून पावताची गेल्या कडेन तांगेलें वाणूच विसरून घेताची आनी घरा येवन सोदच्या लागताची असो लोटू कडेन लॅक चुकता दुसऱ्यांक दिल्ले पैसे उडगासूना येवची उडगासूना तांकां कितले विचारता म्हणून अनेक सांगता कसं म्हळ्यार डिमेन्शिया आसल्यार म्हळ्यार डिमेन्शिया येना तशी पळोवन घेवच्याक आमगेले ब्रेनाक काम दिता वर का रिटायर्ड जाल्ली कुडले घरकड नुत बशी न्हय कसले एक काम दिता वचक तेन्ना कांय जायना तशी म्हणून कितें म्हळ्यार आतां जास्ती जाणां रिटायरमेंट म्हणून तरी आराम उरताची घरा कसले ब्रेनाक चड काम दिना मस्त चड म्हळ्यार कसलें डेली न्यूज पेपर वाचचें टीव्ही पळोवचे ताजे कितें चड कसलें करना तेन्ना कसं जाता आमकां कशी आमगेल्या देहाक एक्सरसायज जाय की तशी आमगेल्या ब्रेनाक बी एक्सरसायज जाय ते कॉन्स्टंट रेग्युलर दिता उरका ब्रेनाक एक्टीव दवरका ना जाल्यार ब्रेन डिजनरेट जाता म्हणजे ते आपले पवर ताजे उणी जाता ताजी पवर तशें जावन ते तशींच जावन जावन मागीर तांकां उडगास बी उणी जाता तितलें न्हय प्राय जाल्या नंतर खंय भायर वचचें ना फंक्शनां वचचें ना सो गेलें ना म्हणटा एक वर्ष खंयच्या फंक्शनाक गेलें ना ताजे नंतर खंयच्या फंक्शनाक गेलें तेन्ना ताका सुमार जाणां वळख बी जायना गुर्त करचें ना कित्याक म्हळ्यार ताणें पळयलें ना तांकां सुमार दीस तांगेलें नांव उडगास जायना कोण म्हूण कळटा नांव उडगास जायना नांव सांगल्यार संबंद कळना तितलें न्हय आनी वचना म्हणटरी जन बी तांकां विसरता दोन जाता सो प्राय जाल्या नंतर बी सभे समारंभाक वचका थंय जना मेळका तांगेले कॉन्टॅक्ट दवरून घेवका आतां तुमकां मोबायलार अगदी लायक ऑपॉर्च्युनिटी आसा कॉन्टॅक्ट दवरूंक फेसबुकार वॉट्सॅपार ग्रुपान तूं फॅमिली ग्रुप सो तूं कोट्टू करता बशी कडेन म्हगेल्या संवसाराची कोण कोणाक कितली चेडूं आसाची तांगेले चेडूं कसो करता तागेलें नांव कसलें हागेलें नांव कसलें ओट्टू उडगास घासून घेवचें जाता आपल्याक खबर बी तांकां कम्युनिकेट करचें जाता हे एक्चुअली सगळ्याक मेळ का म्हण तुमी नाही मेळ चितले न्ही आतां एक्चुअली मोबायलाचें एक एडवांटेज ओल्ड एजान पळय तांकां सोशल कॉन्टॅक्ट दवरचें लायफ सुलभ जाता तांकां फिजिकल वचचें जायना जाल्यार तांकां कळटा कोण कोण खंय आसाची कसो करता आसाची इवन व्हिडिओ कॉल करून पळोवचें येता सो हें तूं एक्चुअली ओल्ड एजाच्यांक हे एक्चुअली एक म्हणाचें वर हो तांकां दिवका तांकां मोबायल दिवका शिकोवका तांकां मिनिमम कसो करच्याक ते शिकले रे हांव पळयलें सुमार जाणां मूड चेंज जालें इम्प्रूव जालें हय इम्प्रूव जालें तांते युट्यूबान तूं नमुनवार रितीच पुरो आमकां छान व्हिडिओ पुरो मेळटा नव रांदपाची गी नाजाल्यार कसले एक खंयचे एक धार्मीक विशयार गी त्या पुरो जितना आयकतना तांकां एक मनाक एक काम मेळटा ते आनीक ते घरांत आशिल्ल्यांक म्हळ्यार होम मेकर प्युअरली होम मेकर आशिल्ल्यांक हेल्प जाता प्राय जाल्ल्यांक मस्त हेल्प जाता तांकां दिसता दुसरे आपल्याला प्रायाच्यान तागेले भावान सांगिल्लें तेन्ना हाका दिसता हय म्हाका बी अशी जाता आसा
म्हणून सो त्या लेखाना इट इज ए बून वय ओल्ड एज इतली समय इतली पूर आमगेलो उपाख्यान आनी आमी मोबायल निमित्त जेवचे तसले एक दुष्परिणाम सांगिल्ले तुमचे चांग एक सांगले आता आमगेले प्रश्न कितले आसा आनी समय अवकाश ना अखेर एक आमगेले प्रश्न कसं म्हळ्यार एक समग्र एक आरोग्य म्हळ्यार मानसीक आरोग्य आमी दवन घेवक जाल्यार तुमी कसं म्हणटांची आता आमी मानसीक आरोग्य सम दवर घेवन वचका जाल्यार एक आमगेली जबाबदारी उरता एनविरॉन्मेंटाची उरता जाल्यार वातावरणाचेर आमगेले कंट्रोल केन्नाय उरना आनी चड उरना सो आमीची आमगेले बिहेवियरा भितर कंट्रोल हाडून घेवका सानपणेरी आमकां मालगड्यान शिकयल्लें उरता कसो कोरका कसो कोरनी म्हणून व्हड जातकीर आमकां थोडो तें लायक जायना आमगेलेच आमी डूस एंड डोंट्स कसो कोरका कसो कोरनी म्हणून फॉर्म करताची आमगेले एक ओन एथिक्स म्हणटा नीती आमी स्थापन करून घेताची ताजे प्रकार एक मॉरल्स म्हळ्यार थोडो टू विशया भितर हांव ते लायन दांटवना ते नमुने एक रिस्ट्रिक्शन आपल्यान करून घेवचें हें ओटू करून घेताची तें अगत्य जावका ताका गोत उरका की हांव खंयचे सांगिल्ले मोमेंटा हांव कसो करता असल कसो तरी इन्सिडेंट जाले हांव ताका कशी रेस्पॉन्ड करता आमगेले रेस्पॉन्स जालें तितलें पॉझिटीव जावका ताजेना जनाक हेल्प जावका शिवाय डॅमेज जावचें ना आनीक म्हगेले पर्सनॅलिटीक बी म्हगेले आरोग्याक बी म्हगेले उट्टाशिल्ल्यांक बी कसले ताजे निमित्त प्रॉब्लेम येवचे ना त्या नमुन्याचें एक स्टँडर्ड दवरून घेवपा रेग्युलर एक्सरसायज करता आनीक नंबीक आसल्यार देवाले ध्यान करचें संध्यावंदन करचें गायत्री म्हणचें तें ओट करीत नंबीक आसलें भजन म्हणजे नंबीक आसलें ना जाल्यार ताजे बदला कसो तरी करता पद आयकुचें वय करचें ना जाल्यार खंयचे समाज सेवेंत इनवॉल्व जावचें तें तुका समजिसना जाल्यार समाज सेवेंत दुर्बळांक हेल्प करचें खंय तरी कॅम्पा भितर वचून बसून तांकां हेल्प करचें असो लोटू करता ओल्ड पेरंट्स कितलीं जाणां हय थंय करचें जाता नाल्यार तांगेले घरा वचून ताका वारा एक दीस हांगेले घरा वचचें म्हूण थंय वचून भेटून येवचें तेन्ना फोन करचें म्हळ्यार हें ओटू आमकां एक समाजाचें ओटू सामुहीक जावन आमी आरोग्य हें पळयलें री ताच्यान आमकां बी आमगेलें आरोग्य बी लायक करता सो आमगेले मायंडाचें आनीक समाजाच्या मायंडाचें ताळ मेळ्ळा ओट्टू मेळटा तेन्ना आमगेलें हेल्थ लायक उरता आणि तू आम्ही तृप्त जावन आसू का म्हणून आणि संतोषार असले जाल्ले आम्ही आमगेले मानसिक आरोग्य चंदा दवर येता म्हणून तुम्ही वैयक्तीक न्हय संवसारांत तो आपल्या कुटुंबांत समाजांत ओट्टो हाका ट्यून करून वचूं आमी आमगेले मानसीक आरोग्य तेन्ना आमगेलें आरोग्य लायक उरता तितलें न्हय आमी बी एक एग्जाम्पल जावन उरचें साध्य जनाक सायकॅट्री या मनोरोगात असल एक विशाल जालेले आणि क्लिष्टकर जावन असत तसल एक विषय आम्ही दोन इव्हांटो करून केले चाइल्ड अँड एडॉलसंट सायकॅट्री म्हणून एक उपाख्यान केले एक एपिसोड केले तशी एडल्ट सायकॅट्री म्हणून अनेक एक उपाख्यान केल्यारय आमगेले अनेक बायपोलर डिसीज हिस्टिरिया मागीर ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर्स मागीर पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर अशी अनेक आमगेले आस बाकी आसा म्हूण हांव पुरो आमकां एक समय अवकाश लागतील निमित्त आनी खंयच्याय एक विशय संपूर्ण जावन माहिती दिवची ಸ್ವಲ್ಪ कश्टाची जाल्यारय तांगेले एक समय दिवन आमगेले एक स्टुडियोक येवन तांगेले विचार आनी तांगेले ज्ञान आमगेलो वांटिले डॉक्टर श्रीपती एम भट हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर मॅम मेगेल बी धन्यवाद म्हाका हांगा आपोवंक न्हू हे अवकाश दिल्ल्याक नमस्ते तशीच आमगेले आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांकय हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता